नमस्कार येवकार गोवा टुनाइट दीप्ती नागवेकार। सविस्तर खबरां आदी हेडलाइन्स। पिंक पुलीस फोर्सा उपरांत पिंक रिक्षा सरकाराचो बायलां खातीर प्रकल्प। मुख्यमंत्री म्हणटा प्रधानमंत्र्यान पेट्रोलियम वेट देवंक उलो मारला तो गोंयाक न्ही, गोंयान आदीच देवयला। कोविड केशी वाडटा, दिसाक पावल्यो 3000चेर। गोंयान 2-4 आसताल्यो त्यो पावल्यो 15चेर। भौशीक सुवाती कार्यावळींनी मास्क, शिष्टाचार सक्ती, जिल्लोधिकाऱ्याक अर्द। गोंयान 2 दिसाच्यो सागर कवायती सुरू। दर्यादेग पुलीस आनी केंद्रीय एजन्सी वरवीं घुसखोरी आनी आतंकवादी हल्ले आडावपाच्यो कवायती। एसपी म्हणटा पयलो दीस यशस्वी। वास्को खारीवाड्यार पीओएल जेटी आयल्यार नुस्तेमारांची घरां वतली, उपाशी मरतले। विरोध करूनय सरकार पेटला जेटीचे तेमाक। मुरगांवचे नुस्तेमार पावले जीसी झेडेमे। आणि गोवा हिंदू रक्षा महाआघाडी 3 मायाक मनयता गोयच्या परशुराम साहेबाची जयंती निमतान वर्सभर जागृती कार्यावळी। इन्क्विजिशनातले अत्याचार इतिहासीक पुराव्या सयत लोकांमेरेन। खबरो विस्तारान। पिंक पुलीस फोर्सा उपरांत आता गोंय सरकाराचो पिंक रिक्षेचो उपक्रम। ईडीसी, रोटरी क्लब आणि सीएमआरवाय सकयल बायलां खातीर हो प्रकल्प चालीक लायतले म्हूण मुख्यमंत्री उलयला। अरिश्ट व्यवस्थापना खातीर स्वच्छेन वावरून सोदतल्यांक सरकारान उलो मारला। प्रधानमंत्र्यान पेट्रोलाचेर वेट देवंक उलो मारला तो खंय गोंयाक न्ही, गोंयान 6 म्हयन्या फाटींच वेट देवयला। There is one project of Rotary Club. It is a pink force असा हा तसे तर पिंक रिक्षा जो प्रोजेक्ट रोटरी क्लब आमच्या सरकारच्या सहकार्यान म्हणजे ईडीसीच्या सहकार्यात जवळपास सुरू करपाचो असा। 17 जाणांची ट्रेनिंग सुरवात जाल्या। जी पिंक रिक्षा म्हणजे त्यांची ओन रिक्षा जेका आमी सीएमआरवायच्या अंडर लोन दितले त्यो रिक्षा रोटरी क्लब हांचे कडल्यान स्पॉन्सरशीप ट्रेनिंग असा। त्यो थोड्या दिसांनी पिंक रिक्षाय बी ह्यो गोंयांत भोंवता आसतना आमकां दिसतले। आज स्पेशली आमची स्टेट डिजास्टर मॅनेजमेंटाची मिटींग ही सेक्रेटरिएटात जाली। फुडल्या वर्सा खातीर आमी स्टेट डिजास्टर मॅनेजमेंटाची तयारी हाजे प्रिपेरेशन जे आसा हे आयच्या मिटिंगेंतल्यान जालें, जेणे करून आमी सगळ्या जाणांक अलर्ट केले आणि प्रिकॉशन्स ट्रेनिंग इवन दो आमी तालुका आमच्यो 24/7 15 मेच्या उपरांत तालुका लेवलाचेरूय बी आमचे डिजास्टर मॅनेजमेंटाचे युनिट एक्टीव आसतले। डिजास्टर मॅनेजमेंटाक वॉलंटरीली काम करपाक जर कोण तयार आसत जाल्यार तेंच्यांनी डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसाक कॉन्टॅक्ट करचो। ईडीसीचो चेअरमॅन सदानंद शेठ तानावडेन मुख्यमंत्र्याक ईडीसीच्या 86 लाखांच्या डिव्हिडंडाचो चेक दिलो। 15 दिसां फाटीं 12 कोटी 80 लाख प्रॉफिटाचो चेक दिल्लो। सरकारान भूंय संपादन केल्ल्यो जमनी आसात तांचेर खंय हे ज्यूर 100 करोड प्लस इनकम केल्लें आनी तातूंतल्यान 67 करोड प्रॉफिट केल्लें आनी ताचो आज तांचे कडेन आमी डिविडंड सुपूर्द केल्लो आसा। आनी ह्या वर्सा 21-22 ह्या वर्सा आमी तांचे 76 करोड टर्न ओवर जाल्लो आसा आनी एक 50 करोड प्लस आमी प्रॉफिट केल्लें आसा। ताचो डिविडंड फुडल्या वर्सा मेळटलो। ओनली कंपनी ऑफ द गव्हर्मेंट वीच इज इन द प्रॉफिट। जे एकूय कंपनी गव्हर्मेंटाची प्रॉफिटान आसा, प्रॉफिट करता। हांवें फाटलेच फावटी म्हटलें अदर कॉर्पोरेशन्स एंड अदर कंपनीज शूड ऑल्सो मेक प्रॉफिट दीस टायप, जाल्यारूच सदांच गव्हर्मेंट म्हणजे प्रत्येक सगळ्यांनी सेल्फ रिलायंट जावपा खातीर सगळ्यांक मदत जातली। प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार। गोंयान भौशीक सुवाती कार्यावळींनी कोविड शिष्टाचार सक्ती। जिल्लोधिकाऱ्याक आरोग्य खात्याची अर्द। कोविड केशी एक सारक्यो वाडटा। देशांत दिसाक 700-800 आसताल्यो त्यो 3000 जाल्यो। गोंयान 2-4 आसताल्यो त्यो 15 जाल्यो। आरोग्य खात्याची उत्तर दक्षिण जिल्लोधिकाऱ्याक अर्द। मुख्यमंत्री म्हणटा भौशीक सुवातींनी मास्क जायच। काल पीएमाच्या बरोबर विसी जाल्या उपरांत आमी मास्क प्रिकॉशनरी म्हणून यूज करपाचो म्हटला। इन क्रावडेड प्लेसीस, इन पब्लीक प्लेसीस त्या खातीर तो यूज करचो, जेणे करून आमकां आमचे कोरोना जो वाडटो आसा ताजेर कंट्रोल दवरपा खातीर।
गोयच्या आणि केंद्रीय सुरक्षा एजन्सींच्यो 2 दिसाच्यो सागर कवच कवायती सुरू. गोयचे पुलीस, दर्यादेग पुलीस, कोस्ट गार्ड, फायर ब्रिगेड अशो राज्य आणि केंद्रीय रक्षा एजन्सी सागर कवचात सक्रिय आसात. दर्यामार्गान जावपी आतंकवाद्याची घुसखोरी आणि संभाव्य आतंकवादी हल्ले आडावपाचो कवायती वरवीं सराव. कोस्टल पुलीस SP पयलो दीस बऱ्यापैकी यशस्वी. Sagar Kavach is a 2-day exercise where multiple agencies are involved, security agencies are involved. It's basically to check the preparedness of the security agencies, coastal security along with the district police and other departments try to stop any infiltration which is coming from the coastal area. Basically within the department itself some of the people act as infiltrators and try to sneak into the land and plant some dummy explosive devices. The coastal police along with other agencies try to stop them. It has been going well. As of now, there have been some of the infiltrations we have successfully able to stop it. It's going on. It is a 2 days exercise. It will come to an end tomorrow evening. गोवा हिंदू रक्षा महाआघाडी 3 मायाक गोयच्या परशुराम साहेबाची जयंती मनयता. जयंती निमतान वर्सभर जागृती कार्यावळी जातल्यो. महाआघाडीचो निमंत्रक सुभाष वेलिंगरान मिडियाक कार्यावळी विशीं माहिती दिली. पोर्तुगीजांचे राजवटींत इन्क्विजिशना आणि धर्मांतराचे अत्याचाराचे इतिहासीक पुरावे गोंयकारां मेरेन पावोवपाचे यत्न परशुराम जयंती कार्यावळी वरवीं जातले. 3 मेक सुरू जातकच जवळ जवळ 20 दीस म्हणजे 22 मे पर्यंत सगळ्या वाठारांनी आमी घेवपाचो प्रयत्न करतले. 22 मे पर्यंत आमी खूब प्रयत्न करून मुखार व्हरतले, पण वर्सभर कार्यक्रम चलतलो. तातूंतल्यान प्रत्येक गांवागांवाचेर लोकांक कळूं जाय आणि ऑथेंटिकली डॉक्युमेंटेड तें गोवा इन्क्विजिशन आसा ताजे अत्याचार लोकां समोर हाडपाक जाय. तें आजून लोकांक खबर ना. गोवा इन्क्विजिशन नांवाचें पुस्तक आसा म्हूण लोकांक खबर ना. डिनॅशनलायजेशन ऑफ गोवन्स हें टी.बी. कुन्नान बरयलां. हें तरूण पिळयेक खबर ना, कित्याक एक सांगलें वचना आनी कांय केलें वचना. पण आश्चर्यकारक रित्या गोवा गव्हर्मेंटान काही वर्सां पयलीं ही पुस्तकां जी आसा गोंयचो स्वातंत्र्य लढा तातूंतय ताजो उल्लेख आसा. आणि डिनॅशनलायजेशन ऑफ गोवा हें पुस्तक गव्हर्मेंटान प्रिंटींग प्रेसान छापून 5000 प्रती काडलेल्यो. ताज्या नंतर त्यो प्रती उपलब्ध ना. त्यामुळे त्यो प्रती उपलब्ध करून दिवप लोकांक अशा पद्दतीचो हे सुद्धा कार्यक्रम सुद्धा आमी घेतले. तात्पर्य 3 गजाली म्हणजे गोवा फायल्स रिलीज करतात आमी 3 मेक. ज्यो गजाली हिडन उरल्यो आतां पर्यंत. परशुराम भूमी ही, त्यामुळे गोंयचो रक्षण करता हो परशुराम, भगवान परशुराम. दुसरी गजाल अशी की गोवा इन्क्विजिशन हो जो छळवाद जालो हांगा धर्माच्या नांवा खाली चर्चीन आणि पोर्तुगीज शासनान केलो, ते सगळे अत्याचार जे आसा हे मांडले वचपाक जाय लोकांच्या समोर. नाजाल्यार आमच्या ख्रिश्चन भावांक, हिंदू भावांक हो इतिहास जर कळ्ळो ना जाल्यार आमी चुकीच्या दिशेन वाटचाल करतले. वास्को खारीवाड्यार POL जेटी आयल्यार नुस्तेमारांचेर उपाशी मरपाची पाळी येतली. तांची घराय वतली. नुस्तेमारांनी खंय विरोध करूनय सरकार थंय जेटी हाडूंक तेमाक पेटला म्हूण आरोप. नुस्तेमार पणजे GCZMA ऑफिसांत पावले. फाटल्या दिसांनी खारीवाड्यार जाल्ले GCZMAचे इन्स्पेक्शन आणि घरां मोडल्यात ती खंय ह्याच प्रकल्पाक. 13 तारखेर एप्रिल 12 वाजता की GCZMAची एक टीम आयल्या. जे थंय आमचे खारवी भाव भयणी रावता तांकां कांयच खबर ना. सो ते धांवून आयले. हे कोण आयल्या सरकाराचे, खंयसान आयल्या, कित्याक ताजे पयलीं 2 दीन पयलीं घरां मोडलेलीं. आनी जेन्ना तांकां आमी क्वेश्चन केले तुमी कित्याक आयल्या, तेन्ना तांणी सांगलें आमी इन्स्पेक्शनाक आयल्या, MPN आपयल्या. आनी जेन्ना आमी आनी मातशी चवकशी केली, वी इन्व्हेस्टिगेटेड, वी केम टू नो की थंय एक POL जेटी येवपाची आसा म्हणून. आनी POL जेटी तर हाडीत जाल्यार आमच्या नुस्तेकारांच्या घरां गेली, नुस्तेकारांच्या पोटार खट मागीर खंय वेतले.
2018 एक पब्लीक हियरींग जाल्लें चिकाली. The public hearing was for a project to bring POL jetty, cruise jetty, fishing jetty, but ते क्लियरली सांगनासली कसली जेट्टी पळय. तेन्ना सगळ्या लोकांनी फुल फिशिंग कम्युनिटी वचून ओपोज केल्ले. हांव सरकारा कडेन इतलें मागता, आमी पळयले आनी MPD मागीर ते हारी पळयले कितले वर्सांच्या बाद थिंगा आसून मात लोक मरण काबार जाले आनी MPD आतां येयले. एवरी तुमी हाऱ्यांकूच कित्याक त्रास कोत्ताय, फिशरमॅनाक कित्याक त्रास कोत्ताय. तुमकां जाय जाल्यार तुमी सगळे सांबाळटा, व्हडले हॉटेल तुमी जाय जाल्यार तुमी सेव कोत्ताय. सरकार कित्याक म्हाका कांय समजना आनी कितें करूं सोदता तो समजना. आनी एक फावट फिशरमॅन जर सगळे उठले बेजार जाले जाल्यार खूब प्रॉब्लेम जातलो, खूब हंगाम जातलो. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. चौदा वर्साचो भुरगो उसगांव नाणूस न्हंयत बुडून गेलो. प्रथमेश गावडे थंयचोच रावपी. 200 मिटराचेर ताचें घर. गांजे सरकारी स्कुलान तो 8वीन शिकतालो. इश्टा बरोबर थंय पेंवंक गेल्लो. अकस्मात अपकिर्त जाल्ल्यान गांव शॉकात. ताची बॉडी मेळ्ळ्या. केस पुलिशे कडेन पावल्या. सगळ्या धर्मांमदीं समजिकाय उरची म्हूण वास्को पुलिसाचो उपक्रम. 5-6 दिसांनी ईद. फाटीं रामनमीक जाला तसो गोंधळ नाका म्हूण DYSP निलेश राणेन शांतिकाय समितीची बसका घेतली. तो मुस्लिमांचो रोजा सोडपाचो वेळ आशिल्ल्यान पोलिसांनी तांकां इफ्तार पार्टी दिवपाची थारायली. हिंदू, मुस्लीम, क्रिस्तांव एकठांय येवन इफ्तार. डिपार्टमेंटान ही जी मिटींग घेतली आमच्या DYSP राणेन आनी सगळ्या पुलिसांनी ताका हें केलां आनी सगळे लोक जशे आपयल्या बरोबर सगळे वास्कोचे लोक जे आसा ते कामधंदे सोडून आपले मुद्दाम हांगासर येयले आनी मुस्लीम भावांनी हांगा आतां आपलो उपासूय बी सोडयलो. बरी गजाली अशें केन्ना तरी मेळप आनी आमी सगळीं एकठांय आसा म्हणून दाखोवप हीच खरी आनंदाची बातमी आसा. DSPन एक इनिशिएटीव घेतला पळय, एक वास्कोकारांक आनी पूण गोंयाक एक मॅसेज वयतले की बाबा एक पुलीस स्टेशन वास्कोची आनी आमचे DSP निलेश राणेन एक बरें स्टेप घेतला. सो पीस कमिटी आनी तेन्ना आमकां एक्सप्लेन केलें की पीस कमिटी कशें जातलें. पीस कमिटी म्हणल्यार फक्त हें ना, मायक्रो सिस्टम पीस कमिटी. वॉर्ड वायज वॉर्ड आसून मागीर एक वॉर्ड आसून 3 2 मनीस आसतले. मागीर ते सगळे मर्ज जातले इंडिविज्युअल पुलीस स्टेशनाक. 5 दिसांनी रमजान येवपाचो आसा, ईद येवपाचो आसा. सो इन फॉर दॅट एक प्रिपरेशन आनी सगळ्यांक अलर्ट करपाक आनी फाटल्या दिसा भशेन कांय जावपा जायना म्हणून एक पीस कमिटीची मिटींग परत कॉल केल्ली. पण तो टायमींग असो जावपाक लागलो की तांचो रोजा सोडपाचो टायम क्लॅश जावपाक. थंय मनान आयलें की आमच्या तर्फे तांकां एक इफ्तार दिवचें अशें. सो एक बारीकशे जे वॉट एवर वी कूड एफोर्ड सो त्या प्रमाणे आमी त्यांच्या पद्दतीन इफ्तार ऑर्गनायज केलो आनी जितले बी मेंबर्स आशिल्ले एक्रॉस कम्युनिटीज सो सगळ्यांक आमी रिक्वेस्ट केलो की जॉईन करया इफ्ताराक आनी तांचे जो रोजा जो आसा तो सक्सेस करया. कुडतरेचो अपक्ष आमदार आलेक्सांद्र बेरेस्तारा IDCच्या चेअरमॅन पदाचो ताबो घेतलो. गोंयकारांक चडांत चड जॉब दिवपाचें टार्गेट. प्लॉट डुप्लिकेशनाचेर CAGच्या रिपोर्टाचोय आलेक्सांद्र रिव्ह्यू घेतलो. पावसा आदी उद्देगीक वसणुकींतले रस्ते जाग्यार घालपाचो आलेक्साचो बेत. मुख्यमंत्री आनी उद्देग मंत्र्याचो खंय ताका पुराय तेंको. Help the existing units, and then the result will be that we will have some more people coming in where we can accommodate people. आमगेले गोंयकारांक आमी accommodate करपाक. आमी सदां इश्यू घेवन बसले की आमगे गोंयकारांक आमी जॉब्स दिवपा जाय म्हणून. So we will see how best we can, now since I am here, how best I can enforce and see that our people are accommodated. I will certainly give preference for the people of my constituency, and then we will have the others too. But it should not be that there is a taboo on me that I am looking only after my people. But we will see what maximum we can do to help everybody. Sir, there are few industries duplication of plots केला ते एक दिला एकट्याक तो बायल्या बाहेर मागीर दुसऱ्याक दिला. ते IDC खबरूच ना की तो दुसऱ्याक दिला अशें खूप केकांनी
तुम्हाला strict? Just for the subsidy के ऊपर. So you look forward in that I should ruffle some feathers. Don't worry, we'll do it. आणि एक इश्यू हेल्थ म्हणल्यार रस्त्याचो पुणे इंडस्ट्री रस्त्याचो. Yes. There are some issues of roads which I want to take up today itself because rains are approaching. If we can do something and start up work something before the rains. I have been receiving phone calls from people that some estates have no proper roads. I hope and pray that I am able to achieve result. I look forward in achieving result. My target will be there. My target is to touch 100%. But I pray that I should, touch at least 80% of whatever I have, I am expected to do as a chairman of the IDC. मडगांव पालिकेन गांधी मार्केटातली 2 दुकानां सामकी सवाय भितर पावणेर लाटली म्हूण विरोधी नगरसेवकांचो बोवाळ. 2007 सावन बंद आशिल्ली ही दुकानां कोणाची तरी भर घालूंक उणे रेटीन लाटल्या म्हूण आरोप. सीओ म्हणटा PWDचे रेटी प्रमाण कायदेशीर पद्दतीन दिल्यात. विरोधकांक जाय जाल्यार खंय परत वाणपण करूं येता. Auction was proper, procedure was proper, so the resolution was passed in favor. Rent कितले fix केला? Then CEO have to decide. CEO का खबर आसा. Because this is all the procedures of done by the CEO, not by the chairperson. ही दुकानां 2007 बंद आसात. आनी कितें तरी आतां एफर्ट्स करपाचे म्हणून ह्या लोकांनी सांगून ती आतां टेंडर म्हणून केल्यात. जे पेपर कोण वाचना त्या पेपरान दिल्यात. कोणाक कांय खबर ना कितें केलां म्हणून. तुमी सांगात म्हाका जी भाड्याक जी वस्त दिता गांधी मार्केटा सारक्या जाग्यार तिची डिप्रिसिएशन खंय जाता. हें कोणाचें तरी इंट्रस्ट कोणाचें सेफगार्ड करपाक कोणाचो इंट्रस्ट प्रोटेक्ट करपा खातीर सगळें चालू आसा. विजिलन्सान वचपाकूच जाय ही केस आतां कित्याक लोक एकटो शेणटाले ते एक पळय तो PWD कोण इंजिनियर एल्विस डिसोजा काय कोण म्हणून तो काडटान 1890 रुपीज काडून तुका आमचें हें करता कोट करता हांगा आनी धाडटा आनी 2007 4,500. ते ऑक्शनाचे बेज रेट वर फिक्स्ड एज पर द रेट सबमिटेड बाय द PWD. पूण आमचे कावन्सिलर बरें दिसतात म्हणटा कितें एट द टायम ऑक्शन कोण मनीस बीड केल्ले हायेस्ट बिडर आहा ताका आमी दिला एक 5,200 आनी 5,700 कितें जाला रेट ते पळय रेटी कडेन. पूण आज पासून एक कावन्सिलर दिसता कितें तो रेट आहा तो टू लेस म्हूण जाल्यार म्हाका एक डिस्क्रिप्शन पावर आहा. सो आय वील आस्क द पार्टीज टू कम फॉर अ नेगोसिएशन एंड टू रेज द टू एटलीस्ट डबल द रेट. देर इज नो एनी प्रोसिजरल लॅप्स काय ना तितूमध्ये. वास्कोचो आमदार दाजी साळकारान SGPDA चेअरमॅन म्हणून ताबो घेतलो. दाजीचे तकलेंत SGPDA वेगवेगळ्यो येवजण्यो आसात. आमदार आनी SGPDAचो चेअरमॅन म्हणून बॅलन्स वापरपाची ताची तयारी. सकाळी दामबाबाचे दर्शन घेवन दाजीन SGPDAच्या चेअरमॅनाचो ताबो घेतलो. हाजे पयलीं हांव MPDAचो चेअरमॅन आशिल्लो आनी थोडे फार वर्कींग म्हाका PDAन कशें चलता तें खबर आसा. थंय बी आमी एक ट्रान्सपरंट एडमिनिस्ट्रेशन दिल्लें ताचेर सगळ्या मुरगांवकारांनी आमकां सराहनाय केल्ली. तशेंच एक व्हेरी ट्रान्सपरंट एडमिनिस्ट्रेशन आनी लोक फ्रेंडली लोकांक जाय तशें एडमिनिस्ट्रेशन दिवपाचो एक प्रयत्न आमचो आसता. काही एक्स मिनिस्टर करंट MLA there. So how you expect cooperation from them? कॉपरेशन आसतलें म्हाका दिसना कितें कॉपरेशन ना आसपाक कांय हें ना. वी आर गोईंग पॉझिटिव्ह फ्रेम ऑफ मायंड. ऑनरेबल DCP मिनिस्टरान थोडे डिसिजन्स घेतल्या जी व्हेरी पीपल फ्रेंडली आसा. म्हणजे 500 स्क्वेअर मिटरा कडेन MS कडेन एप्रुवल आनी थोडी काल त्यांनी प्रेस कॉन्फरन्सींग जाला म्हणजे देर पीपल फ्रेंडली डिसिजन. लोकांक त्रास कमींतल्या कमी कसो जावचो. कित्याक पयलीं पळयताले आमी DCPन बी खूब नाल्यार PDAन त्रास जातालो लोकांक. सो अशे खुबशे मेजर्स आज मिनिस्टरान घेतले तातूंत खंय तरी पब्लिकाक खूब रिलीफ मेळटा. म्हाका दिसता की अशेंच उरलें जाल्यार तांणी जशें सांगलां जाल्यार म्हाका दिसता एक वर्सा भितर ह्या सगळ्या DCP डिपार्टमेंटान आनी PDA भितर खूब बदल आमकां दिसून येतलो अशें म्हाका सांगूंक दिसता. वायल्ड लायफ पार्क आकर्षक करूंक अपग्रेड करूंक जाय. कॅम्पिंग सायट, वायल्ड लायफ, इको टुरिझम अश्यो गजाली जाग्यार घालूंक जाय. पार्क ही बंद दवरपाची गजाल न्ही, राना मंत्री विश्वजीत उलयला. प्लॅन चालीक लावंक सल्लागार नेमपाचे शिनाल. गव्याची वेवस्था रानांनीच जावंक जाय, नाजाल्यार खंय ते लोकवस्तींनी पावतलेच. लोकांचे जे कितें विषय फॉरेस्टमध्ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंटची सोडवायची गरज आहे. प्रत्येक आरेपोला मी सांगितलेलं आहे की अडचणी लोकांना आणू नका, लोकांना मदत करायचा प्रयत्न करायची गरज आहे. एक पीपल फ्रेंडली डिपार्टमेंट बोंडलाचं अपग्रेडेशन आहे. तऱ्हेतऱ्हेचे गोष्टी कॅम्पिंग साईट, वाईल्ड लाईफ सेंचुरी, इको टुरिझम म्हणजे लोकांनी ते जंगल म्हणजे ते पार्क म्हणजे बंद करून ठेवायचं नसतं. लोकांना आकर्षित करून तिथं न्यायचं, तिथं फिरून काय कसं काय
बघायला मिळालं पाहिजे मुलांना, लोकांना, पण तिथं काय दिसत नाही सध्याची परिस्थिती. ते कसं आम्ही इम्प्रूव्ह करू शकतो. म्हणून एक मिस्टर लुत्रा म्हणून आहे, त्यांनी कर्नाटकात पुष्कळ काम केलं, त्यांना बोलवलं आहे मी. त्यांना कदाचित ॲडवायझर म्हणून फॉरेस्ट डिपार्टमेंटला घ्यायचा माझा विचार आहे. मुख्यमंत्रीकडे चर्चा करून त्यांना घ्यायचा आमचा प्रयत्न असेल. कारण आम्हाला जर काहीतरी करायचं आहे, एक मिनिमम शॉर्ट टर्म 1 year प्लॅन, 2 year प्लॅन, 3 year प्लॅन आणि 5 year प्लॅन करायचा प्रयत्न असेल. कारण तिथे योग्य तऱ्हेचे क्रॉपिंग, योग्य तऱ्हेचे ग्रेझिंग लँड्स व बायसर नाही तर बायसर उठतो आणि लोकांच्या शेतात जातो. त्याला जर तिथं योग्य तऱ्हेचे खाद्य जर मिळालं नाही जंगलात, मग तो जंगलात कसा राहू शकतो. जंगलातून बाहेर निघायचा जो प्रयत्न असतो. गोयची संस्कृती राखूंक जाय आणि तशें करतले जाल्यार गांवांनी सभाघरां आसूंक जाय म्हूण RDA मंत्री गोविंद गावडे उलयला. कसल्याय सरकारी प्रकल्पाक खंय बेठोच विरोध करचो न्ही. मेर्शे कार्मी भाटान सातेरी देवळाच्या मंडपाची बुन्याद घाली. मंडपाचें काम DRDA फंडा वरवीं जाता. म्हज्या RDAचो ताबे घेतले नंतर ह्या RDA डिपार्टमेंटाचो हो म्हजो पयलोच कार्यक्रम आणि आज हो मेर्शेकारांक ताजो मान फावो जाता. सभागृह हे कित्या खातीर जाय जाल्यार आमची पारंपारीक जी संस्कृती जी आसा ती पारंपारीक संस्कृतीचें राखण जावपाची गरज आसा. जी गोष्ट लोकांच्या उपयोगाक येतली ती गोष्ट आमी लोकां पर्यंत पावोवपाचें काम करप हे तितलेंच म्हत्वाचें आसा. बारीक बारीक क्षुल्लक कार्डावळ्यान मोठे मोठे प्रकल्प रेंगाळलेले आसात, पूण अशें जावपाक जायना. पूण म्हजी सगळ्या हांगसर उपस्थित आशिल्ल्या ग्रामस्थांक, खास करून म्हजे सगळे इंजिनियर्स आसात, अशे जर विशय जर आसले जाल्यार ते आमी समजुतीन आमी काही गोष्टी करून घेवपाची गरज आसा. आनी खुबशे आमचे तिनी विलेजीचे हांवें प्रॉब्लम ताका सांगलेले आहा आनी तेणें एकाच उतरान म्हणलें तुका जाय तशें हिंगासर लोकांक कितें बरें आसा तें सगळें करया म्हणून. आणि RDAच्या माध्यमातून ज्यो काही कमी जास्त जागेची अडचण जाताली ती फर्स्ट फ्लोर बांदून ज्यो काही गांवाच्यो अडचणी आसात त्यो निश्चितपणे ह्या पूर्ण जाल्या नंतर अडचणी पूर्ण जातल्यो अशें हांव समजतां. आयज चड उमेद जाता आमचो आयज ह्या आमच्या सभागृहाचो पयलो फ्लोर आमचो पांया भरणी जाता. म्हणटकूच हांव आमच्या सगळ्या मेर्शेच्या गांवच्या वतीन, आमच्या वाड्यावयल्या लोकांच्या वतीन सुद्दां हांव आमचे मंत्री तशें सगळे आमचे सरकाराचे सगळ्या मंत्र्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबूक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.